इंडियन मुजाहिदीनाचो मुखेली खांपो आकांतवादी यासीन भटकळाक धरलो। भारत नेपाळ शिमेचेर तो एनआयएचे बचक्यांत आयलो। देशांतले कितलेशेच आकांतवादी बॉम्ब स्फोटांनी तो भारतांतल्या पुलिसांक जाय आशिल्लो। बिहार आनी नेपाळचे शिमे लागसार राती ताका अटक केली अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदेन मिडियाक दिली। भारतांतले कितलेशेच आकांतवादी केशींचो तपास पुराय करपाचे नजरेन यासीनाची अटक हे मोठे येस। आकांतवादी यासीन उर्फ अहमद सिद्दीबाप्पा उर्फ शाहरुखाक बिरेस्तारा अटक केली। यासीन भटकळ हो इंडियन मुजाहिदीनाचो सहसंस्थापक, कर्नाटक भटकळ रावपी। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे आणि जयपूर स्फोटांच्या केसीत तपासाचे नदरेन ताची अटक महत्वाची। देशातल्या बऱ्याच आकांतवादी घडणुकांनी त्याचा हात आसा। यासीन has been traced and he is under the custody of Bihar police. बिहार पुलिस की कस्टडी में है और the interrogation is going on. Till now, this is the only information. यासीन भटकाची कस्टडी घेवपा खातीर एनआयए यत्न करता। सुत्रा म्हणटा, गोरखपूर लागसार नेपाळचे सीमेर सानवळे गांवांत भारतीय गुप्तहेर यंत्रणा आणि आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांनी यासीन भटकाच्या कस्टडी खातीर भासाभास केली। 2008 पश्चिम बंगाल पुलिसांनी यासीनाक ताब्यांत घेतिल्लो, पूण भारतीय पुलिसांनी कोफुसांव केल्ल्यान ताका तेन्ना जामीन मेळ्ळो। तेन्ना भारतांतल्या एजन्सींक तो आकांतवादी घडणुकांनी घुस्पला हें खबर नाशिल्लें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। वर्स 2001तले क्रिकेट तिकीट स्कॅमाचे केशीची 5 सप्टेंबरासावन निर्णायक सुनावणी सुरू जातली। जीसीएचो अध्यक्ष विनोद उर्फ बाळू फडकेन बिरेस्ताराय कोर्टाक तोंड दाखयलें ना। ही ताची तिसरी खेप। म्हत्वाचें काम आसा म्हूण सांगून ताणें कोर्टाकडेन सवलत मागिल्ली। कोर्टान दिसापुरती सूट दिली, मात फुडल्या बिरेस्तारा ताका कोर्टा फुडें उबें रावप चुकचें ना। मडगांवचे कोर्ट क्रिकेट तिकेट स्कॅमाची सुनावणी सुरू करूंक सोदता, मात मुखेल आरोपींतलो जीसीएचो सद्याचो अध्यक्ष बाळू फडके कोर्टान पावना। कोर्टान फाटले बिरेस्तारा ताका अजामीनपात्र वॉरंट काडिल्ले, तरीकय तो बिरेस्तारा आयलो ना। म्हत्वाचें काम आसा म्हूण सांगून ताणें परत सूट घेतली। कोर्टान हे दिसा पुरती ताका सूट दिली, मात फुडले सुनावणेक कोर्टान येवपाचे अटीचेर। Exemption. So practically every accused presence is recorded. Because unless until every accused presence is recorded, we can't go ahead with the trial. 13 वर्सां जाली तरी ही केस अजून कोर्टान हुमकळटा। कोर्टान बिरेस्ताराक 9 आरोपी पावले। कांय आरोपी स्वता जाल्यार कांय जाणांचे आदोगाद आयले। 5 सप्टेंबरासावन कोर्टान हे केशीची निर्णायक सुनावणी सुरू जातली। दर बिरेस्तारा सुनावणी जातली आणि गरज पडल्यार सप्तकान 2 दीस सुनावणी जातली। कोर्ट पुलीस निरीक्षक उत्तम रावत देसाईची सगळ्यान पयली जबानी घेतले। हे केशीन एकूण 220 साक्षीदार आसात। So now the trial will start. There are something around 220 witnesses. 6 एप्रिल 2001 भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मजगती फातोड्ड्या जाल्ले क्रिकेट मॅची वेळार जीसीएन 2410 जादा तिकेटी छापिल्ल्यो असो आरोप आसा। ह्यो तिकेटी ब्लॅकान चड प्रेसान विकल्यो। हे स्कॅमाक तेन्नाचे जीसीएचे पदाधिकारी जबाबदार म्हूण तांचेर आरोप आसात। आदलो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकार तातूंत मुखेल आरोपी आसा। रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर। घेऊ एक व्यावसायिक विसप।